बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आपले आतां हांव सर संगती नव्यान रचतां म्हणटा सर्वेस्पर देव. आमी समिया जेजूक ह्या भोवपवित्र सक्रामेंतांत स्वागत करया. ताज्या हजरपणांत तो म्हाका तुका नव्यान रचन करून दी. ताका जाय तशें ताज्या सर्गींच्या बापाच्या खुशे प्रमाणे आमकां चलोवन दी. आमी गावयां तें गीत आराधान आराधान स्वादीक सक्रामेंताक. भक्तीन मनान खालत्या काळजान करता हांव ताका नामान. आराधान आराधान स्वादीक सक्रामेंताक. भक्ती मनान खालत्या काळजान करता हांव तुका नामान. आराधान आराधान स्वादीक सक्रामेंताक. आराधान आराधान स्वादीक सक्रामेंताक. भक्ती मनान खालत्या काळजान करता हांव तुका नामान. करता हांव तुका नामान. जिविताचो उंड तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. जिविताचो उंड तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. तुजो सांगात आशेत हांव तुजी कृपा लालेत हांव. हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी अत्रेकतां. आराधान आराधान स्वादीक सक्रामेंताक. भक्ती मनान खालत्या काळजान करता हांव तुका नामान. करता हांव तुका नामान. संसाराचो उसवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश वांकोवचो. संसाराचो उसवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश वांकोवचो. तुका मेळ्ळूंक आशेत हांव आत्मीक सकत नालेत हांव. तुका मेळ्ळूंक आशेत हांव आत्मीक सकत लालेत हांव. हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकतां. आराधान आराधान स्वादीक सक्रामेंताक. भक्ती मनान खालत्या काळजान करता हांव तुका नामान. करता हांव तुका नामान. हालेलुया 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 हालेलुया.
अर्गान तुका होगळाप तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्यान परतून आमी सर्वेस्पर देवाच्या हाजरपणांत आमी आसा आमच्या देवाच्या हाजरपणांत देवाची उतरां म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयतात तिमोथीक बरयल्लें दुसरें पत्र पयला वस्वर थंयसर 7वी ओळ 2 तिमोथी चॅप्टर 1:7 म्हजे उपरांत तुमी सांगा देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वानियंत्रीत करता तो आत्मो दिला प्रेज द लॉर्ड अर्गां समिया जेजू तुवें आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक नाय आमी भियोवची गरज ना आमी कावजेवची गरज ना आमी आपधैर्य बघची गरज ना आमी चिंता करची गरज ना तुवें आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वानियंत्रीत करता तो आत्मो दिलाय हालेलुया होसाना हालेलुया हांगासर द्वितीय नियम बुकांत 30 आनी 1 स्वरांत थंयसर सगळ्या बडी सर्वेस्पर देव आमच्या लागीं उलयता बुक ऑफ ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 31:6 धैर्य घेया आनी थीर रावा तांकां भिये नाकात आनी थरथर नाकात कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सवे वेता तुका तो सोण घालचो ना तुका तो सांडचो ना पळय समिया जेजू हांव धैर्य घेता हांव भियेना हांव धैर्य घेता हांव तुजेर पातयेनी दवरता तुवें म्हाका बसयलाय तूं म्हज्या मुखल्यान वेताय खंयच्या जाग्यार हांव वेसो आसा थंयसर तूं पयलेंत वेताय तो जागो आशिर्वादीत करताय तो वावर तूं आशिर्वादीत करताय म्हजो व्यापार वहिवाट आशिर्वादीत करताय तो आशीर्वादित करताय म्हजे इंटरव्ह्यूज म्हजे परीक्षा म्हजी योजना सगळी तूं पंथाक पावयताय अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू जय जय तुका जेजू हालेलुया होसाना हालेलुया आनी आतां कीर्तन 147 तिसरी ओळ आमचे लागीं उलयता साम 147:3 पापसल्ली काळजां सर्वेस्पर बरी करता आनी ताचे घाय तो बांदता बरें करता पापसल्ली काळजां तो बरी करता आनी ताचे घाय तो बांदता समिया जेजू म्हज्या काळजांत आसात घाय म्हज्या काळजांत आसा भिरांत म्हज्या काळजांत आसा खंत बेजाराय फाटल्या जिवितांत घडिल्ल्या सर वायट घडितां वरवीं खोडू अनुभवा वरवीं अनुभव केल्ल्या त्या अन्याया वरवीं अनिती वरवीं तिरस्कारा वरवीं आनी बेजाराच्या घडितां वरवीं आज समिया जेजू म्हाका आंतरीक बरी भलायकी दी हालेलुया होसाना हालेलुया मोगाच्यान समियान दिवची आंतरीक बरी भलायकी आंतरीक चिकित्सा मोगाच्यान आमी अनुभव करया समिया जेजूक अर्घ आनी होगळाप दिता आसतना चड आनी चड तो म्हाका तुका आंतरीक तरान बरें करतलो गूण करतलो सुडका सोडवण दिवन आशिर्वाद घालतलो देखून आतां आमी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिया कांताराच्या बुकांत H31 पेज नंबर 88 पान नंबर 80 पेज नंबर 88 हिम नंबर H31 पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर पवित्र दळबारांचो सर्वेस्पर पवित्र दळबारांचो सर्वेस्पर ताचे नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा ताचे नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा पवित्र दळबारांचो सर्वेस्पर पवित्र दळबारांचो सर्वेस्पर
जाऊ महिमा सर्गा आणि संसारात बापाक जाऊ महिमा सर्गा आणि संसारात जेजूक जाऊ महिमा मनुष्याच्या त्या जीवनात येसूक जाऊ महिमा मनशांच्या त्या जीवनात पवित 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 दळबारांचो सर्वेश्वर पवित 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 दळबारांचो सर्वेश्वर ताचे नाव सदैव जाऊ आता आणि सर्वदा ताचे नाव सदैव जाऊ आता आणि सर्वदा स्तुती जाऊ ओग्रप जाऊ देवा बापा रचणारा स्तुती जाऊ होगळप जाऊ देवा बापा रचणारा अर्गा जाऊ जय जय जाऊ जेजू शांती कुवराक अर्गा जाऊ जय जय जाऊ जेसू शांती कुवारा पवित 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 दळबारांचो सर्वेश्वर पवित 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 दळबारांचो सर्वेश्वर ताचे नाव सदैव जाऊ आता आणि सर्वदा 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 हालेलुया 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 तुमची काळजा आणि मना उंच बरा आणि देवाला घेऊन या देऊला येतात ते ऐका आज बडव्या अनुभव करा मरियमाया अनुभव करा सांता भक्तांचा अनुभव करा हो महिनो सांता भक्तांचा सोर सांत भक्त या आराधना वेळार हांगासर हजर आसा तांच्या सांगाता मेळोन देवा गारगा आनी होकला दिया आमकां एक सांत भक्त भगेवन करून देवा पवित्र जाया भगेवन जाया निरंतर देवा गारगा आनी होकला दिया देवान केल्ले हरी एक उपकार उगडास करा देवान केल्ल्या त्या वर्त्या महान उपकारा पासून ताका निरंतर अर्गा आनी होकला दिया हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. मोगाच्या भावा बहिणी आज तुम्ही जेजू तुझ्या लागी वैयक्तीक रितीन विशेष रितीन आणि प्रत्येक रितीन उलयता आणि म्हणटा हांवें तुका भिया बरीत करचो आत्मो दिवंक ना बगार मोगाळ बोळवंत आणि स्वनियंत्रण करता तसलो आत्मो दिला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्यानो देव म्हाका पवित्र आत्मो दिता तुका पवित्र आत्मो दिता तो मुझे थंय तुजे थंय असली सगळी भिरांत खावजेनी खाण सोडता आनी म्हाका तुका सुडका दिता मोगाचे न्हू आज सुडकेचो दीस आंतरीक बरी भलायकी जोडचो दीस देवान मुझे थंय तुजे थंय आंतरीक चिकित्सा करचो दीस गॉड गिव्स यू इनर हिलिंग अँड ही गिव्स यू डेलिव्हरन्स टुडे देव म्हाका तुका आंतरीक बरी भलायकी कशी दिता मोगाचे आमच्या भितर आसली सगळी भिरांत खावजेणी आपधैर्य आनी आमच्या भितर आसले ते दूख आणि ती चिंता टेन्शन्स वारी सगळे भायर काढता तो आमकां डेलिव्हरन्स दिता सुडका दिता कित्याक आमचे तें भिरांत येता कित्याक आमचे तें आपधैर्य येता कित्याक थोडे फावटी आमचे हात पाय भियान कामतात सबार कारण आसात हे कारण आमचीच पातकां आमी फाटल्या जिवितांत केल्लीं पातकां आमची अस्कतकाय आमी केल्ल्यो त्यो सुखी आमच्या जिवितांत आमकां मेळ्ळेली ती सोलवणी आमकां भिया बरीत करतात देवाचें उतर आमच्या लागीं उलयता आनी म्हणटा हांव तुमच्या पातकांचो उडास करचो ना सोर पातकां हांव तुमची बक्षितां आनी तुमच्या पातकांच्या खतांतलो सयत धुवन नितळ करता आनी मुखार हांव तुमची पातकां उगडास करचो ना हेब्रेकारांक बरयलें पत्र 8 वसोर 10 बोळ मोगाचे न्हू सुमी जेजू सर तर सांगता ते आमी पातयेवया विस्वास दवरया ताणें आमची सोर पातकां ताची आमची बक्षिल्ल्यान रामाकारांक बरयलें पत्र 8 वसोर पयली वळ म्हणटा रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 1 क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत रावतल्यांक गुन्यांवकार म्हणल्यार तिरपस ना भोव पय सक्रामेंतान सुमिया जेजूचें आराधन करून ताचे एकवटांत तो खरी दाखवाल आमी ताचे फांडे जाल्ल्या वेळार ताचे थावन ती बोगसण्याची कृपा मुजे तें तुजे तें वाळत आसतना आमकां न्हयच माथ्या थावन पांयां पर्यंत धुवन शुद्ध परिशुद्ध करता आमचो आत्मो आमचे काळीज आमचे अंतस्करण आमचें सगळें जिवीत सुद्दां तो पवित्र भाग्यवंत करता देखून पयले मोगाचें न्हू आमची पातकां बोगसून आमचें तें एक बळवंत मोगाळ आणि नियंत्रण करचेच असलो आत्मो सुमी जेजू आमचे ते आसा करता दुसरे आमच्या जिवितांत परण्या जिवितांत आमकां आसा जायती खंत बेजार आहे जायते कोडू अनुभव आमी अनुभव केल्यात ल्हान आसतना
आमकां आवय बापायन तावन मेळा जाय आसलो तो मोग परिपूर्ण संपूर्ण रितीन मेळाचे तसल्या रितीन आमकां मेळोना. जायते फावटी आमच्या भाव भयणींनी कुटुंबाच्या सांद्यांनी आमकां आमचो मोग कर, आमचे ती संपूर्ण घमन दिवन आमकां दृढ करच्या बदलाक, आमची प्रशंसा करच्या बदलाक सबार जाणांनी आमकां सकला घालां. थोड्या जाणांनी आमकां आड नांवांनी आपयलां. आमी केल्ले सुखी परतून परतून आमकां सांगून आमकां हल्क गेलां, आमकां सकला घालां, आमकां एका कोणशाल लोटलां. थोडे फावटी आमकां तिरस्कार केला. आमी नातल्यार बरें आसले, आमी जिवन नातल्यार बरें आसले, मेल्यार बरें आसले म्हण सांगलां. या थोडे फावटी आमकां मेल्ल्यांत धकल केलां, मेल्यार बरें आसलें म्हणून. आनी सबार जाणांनी आमकां अन्याय केला, आमकां अनीत केला, आमचें काळीज वापशिलां, आमकां दुख्य तसलीं उतरां उलयल्यात, आमचें नांव पाड केलां, आमच्यो खबरो केल्यात, आमचे विरोध रावल्यान, आमचे विरोध रावल्यान, आमच्या दुस्माना सांगाता मेळ्ळ्या. आमकां आमच्या विरोध थोड्यांनी पुलीस केस केल्या, कोर्टाक व्हेला. आमकां मेळा जाय आसलो मान हुद्दो मेळनाशें केलां, परिक्षेंत पास जायनाशें केलां. अन्याय करतात, अनीत करतात, भेदभाव करतात, बरें करिनातल्याक मान दितात, गौरव दितात आनी अवकाश दितात. थोडे फावटी आमकां दिनात. असले हे कोडू अनुभव आमच्या भितर आसल्या वेळार आमकां भिरांत गावजणी, आमचे थंय थोडे फावटी अस्कत काय आसता, रक्त मांसाच्यो अस्कत काय, थोडे वायट सवय आसता ते सोडूंक जायना, तेय आमकां भिरांत दिसतात. आमच्या मुखल्या जिविता विशयान चिंतून आमकां थोडे फावटी भिरांत दिसता. पयशे आस्तपदीक पुरोगी, म्हाका चिकित्से एक वखदाक पयशे पुरोगी, एक घर बांदूंक जागो पुरोगी, एक जागो घेवंक जागो पुरोगी, म्हज्या मुखल्या जिवितान खावंक जेवंक उणें पडत गी, ह्या म्हजे दुस्मान म्हजेर जैत वर्तीत गी. असले सबार संगती आमकां भिया बरीत करतात. समी जेजू म्हज्या तुज्या जिवितांत येता. पयलें तो आमकां सुटका दिता, देंवसाराच्या सैतानाच्या बंदड येता. रोमाकारां बरयलें पत्र 16 वसर थंयसर 20 बोल. रोमन्स चॅप्टर 16 वर्स 20. सर्वेस्पर देव बेगीनच सैतानाक देंवसारा तुमच्या पांयान थळा घालून मस्तितलो. समाधान दिता तो देव, मोगाच्यान आमकां समाधान दिता, देंवसाराक आमच्या जिवितांतलो पाडाव करता आनी तो आमकां आंतरीक बरी भलायकी दिता. तर बोपय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया आनी म्हणया समियान जेजू आज सुटकेचो दीस, आज हांवें आंतरीक बरी भलायकी चडसो दीस. म्हज्या काळजांत कसलेच कोडू अनुभव आसात, कसलेच हांवें अनुभव केल्ले कश्ट, निरासपण, देतेस्परपण आसा, ह्या सर्वांतले म्हाका निवार आनी म्हाका आंतरीक बरी भलायकी दी. काळजांत तावन माग आनी आज तूं सुटका जोडताय आनी आंतरीक बरी भलायकी जोडून घेताय. आत्म्याचे खाय गुण कसो जेसू तुझे समोर आवायला. रक्तान तुझ्या तू म्हाका नितळ सौखाव आशता. आत्म्याचे खाय गुण कसो जेसू तुझे समोर आवायला. रक्तान तुझ्या तू म्हाका नितळ सौखाव आशता. तूं ये सोमिया, तूं ये मोच्या काळसा. तूं ये सोमिया, तूं ये मोच्या काळसा. आपय जेजू व्हडा मोगान आपय. सांग ताका तुजें दूख, सांग ताका तुजे कोडू अनुभव, सांग ताका तुजी भिरांत गावजणी आपादेर. आजच नव्यान तुका धैर्य दिता. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो, हांव तुका सणसना, हांव तुका सण घालसना. जिणयेंत म्हज्या कंगाल जाताना सर्वांनी म्हाका सांगताना. विस्वाड तुजो म्हजेर फांकता, सांगा तुजो आशेता. जिणयेंत म्हज्या कंगाल जाताना सर्वांनी म्हाका सांगताना.
उसवाड तुझो म्हजेर फंकता सांगा तुझो आशेता तुये 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 सुमिया तुये मोजा काळसा आपोवया ताका तुये 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 सुमिया तुये मोजा काळसा दोन्ही हात वयर करून सांगात आमी ताका आपोवया तुये 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 सुमिया तुये मोजा काळसा परतून म्हणया तुये 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 सुमिया तुये मोजा काळसा तुये मोजा मना तुये मोजा कुडी तुये मोजा आत्म्या तुये मोजा पिडे तुये मोजा कष्टा थंयसर आसा एक चेडूं भुरगें बापूय सरले विशयी दूख आसा जेजू ताका बुसयता आनी म्हणटा हांव तुका सांडचो ना हांव तुका सण घालचो ना आनी एक थंयसर आसा चेडूं भुरगें वय पियुशी शिकून आसा ताच्या तोंडार खतां पडल्यान धवी आनी तें भिये ताका उजेता आवय पयस आसा जायती खंत बेजाराय ताका आसा वय ताका मेळा जाय आसलो मोग आवय बापायन तान मेळोना आनी वयल्यान ही पिडा शिडा ताका दोसता जेजू म्हणटा हांव तुका सांडचो ना हांव तुका सण घालचो ना हांव तुका गूण करता समबडी इज येस एक्सपिरियन्स हॅविंग दॅट पायल्स ऑर येस पिस्तुला yes that constipation problem you are healed in the name of Jesus जेजू मोगाच्यान तुमकां गूण करना आसा तुजी दुखां पुसून काडना आसा सोबार जाण थंयसर दुखां गळोन आसात जेजू तुमची दुखां पुसून काडटा आनी आरावन धरता पटलून धरता आनी नवी आंतरीक बरी भलायकी दिता वय मोगाच्यान आमकां नवी आंतरीक बरी भलायकी मेळ्ळेल्या वेळार आमी हेरां खातीर मागता मोगाच्यान आज आमी विविध त्या सांवा खातीर सांगाता मेळोन आमी मागया विशयी जावन आज जो कोण जन्म दिवसाचेर सून आसात तांच्या त्या सांवा खातीर आमी मागता तुमकां नैस बरो वर्तो कुरपेचो दीस आमी मागता तुमच्या मुखल्या जिवितांत देवाची विस्नार आशिर्वादां आमी मागता 4th बर्थडे लिस्वी विनोला पिंटो दुबय हिल्डा पिंटो मीरा रोड मुंबई अंबुजेश चेंबूर 39th बर्थडे क्लेमेंट मारियो डिसोजा इस्रायल 39th बर्थडे क्लेमेंट मारियो डिसोजा इस्रायल तशेंच काजाराचो दीस वार्षिक दीस आचरसून आसात विविध तरांचे जुबल्यो घरांत नव्या घराचें उक्तावण करना आसात आनी नवे नवे प्रोजेक्ट्स नवे बिझनेस प्रारंभ करना आसात तुमकां समेस्तांक आमी बरें मागता देवाची विस्नार आशिर्वाद मागता थोडी नव्या विद्या संस्थाक पयले फावटी वचून आसात दिपावळी फेस्त जाल्या उपरांत तुमकां हांवें बरें मागता भागी आशिर्वादांची दिपावळी फेस्त उसवाडाचें फेस्त आमी तुमकां मागता तुमचें जिवीत उसवाडाचें जावं न्ही म्हणून आमी मागता देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमिता आनी देवाची कृपा देवी कलोरेत्र मंदिराद्वारे अनुभव केल्ली फॉर ऑल द फेवर्स रिसिव्ड विनुशा लोबो मँगलोर तशेंच जैन फोटाडो बरिविली सर्जरी बऱ्या तरान जाल्या घाय गूण जाल्यात विशेश दंपरागांठी दूख आसले तांतली सुटका लाभल्या पांयांचे ताळो दुखतले तांतले देवान गूण केलां पिडा गूण जायना म्हण सांगली मांयची पूण मांय आज बरी जावन संपूर्ण बऱ्या भलायकेंत आसा जागो मेळना म्हण चिंतलें जागो आमच्या नांवार जालो जायते अडकळीन त्या देवान निवारलें कोर्ट केस आसली तातूंत जीक लाभली दुस्मनाक देवान विचित्र रितीन नपयस केलें परगांव वचूंक साध्य जायना म्हण चिंतलें साध्य जालें आनी बऱ्यांतलें बरें थंयसर कामय मेळ्ळां पयलो सांबाळांतलें देवाक 10 एकवटो दिवंकी देवान फावो केला निरासपणांतले देजेस्परपणांतले देवान निवारलां घरांत विशेष शांती समाधान मेळटा हरी एका दिसा सकाळीं 5 वरां उठूनच दैवीक रित्र मंदिराचें मिसाचें बलिदान आनी आराधन आमी पळोवन आसा ताजे वरवीं आशिर्वादां वयर आशिर्वादां मेळ्ळ्यात देखून आमी म्हणया अर्घ आनी होगळाप तुका समिया जेजू अर्घ आनी होगळाप तुका समिया जेजू आतां आमी विविध त्या सांव पासत मागया भुरगीं नव्या विद्या संस्थांत वय प्रवेश जावंक प्रयत्न करना आसात बऱ्यांत बरें विद्या संस्थांत तांणी आशेवचें तें BSc नर्सिंग M.Com करूंक LLB करूंक
MBA करूंक आनी तशेंच डाक्टर शिकोवंक MBBS शिकोवंक ह्या विविध तरांची काप शिकोवंक तांकां प्रवेश मेळच्या खातीर आमी मागया सर तरांचे रेतेर बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागया मनात बाप अनिल किरण फर्नांडीस बॉम्बे आवर लेडी ऑफ गुड हेल्थ सहार विलेज मुंबय हांगासर रेतेर दिवंक गेला थंयसर रेतेर बऱ्या तरान जावच्या खातीर आमी मागया येवच्या म्हयन्यांत डिसेंबराच्या 9 तारखेर सांजे 6 वरां तावन थंयसर डिवायन मर्सी मीरा भाईंदर रोड हांगासर देवी कोलो रेतेर मंदिराची रेतेर आसतली ती रेतेर बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागया दुसऱ्या दिसा डिसेंबराच्या 10 तारखेर आयताराच्या दिसा सकाळीं 8 वरां तावन दनपारां पर्यंत थंयसर देवी कोलो रेतेर मंदिरा तर्फेन रेतेर आसतली कोंकणींत आनी इंग्लिशान सांगाता ती रेतेर बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागया येवच्या हप्त्यांत आयतारा सांजेर 6 वरां तावन ब्रेस्तारा दनपारां 1 वरां पर्यंत कोंकणींत विशेष आंतरीक बरी भलायकीची आनी येवकरिस्ताची विशेष रेतेर आसतली ह्या रेतेरीक चड आनी चड लोकांनी येवन बरेपण जोडच्या खातीर मागया ताच्या उपरांतल्या हप्त्यांत थंयसर हांगासर डेलिव्हरन्साची विशेष रेतेर ब्रदर क्रिस्टोफर हांगासर येतलो ह्या म्हयन्याच्या 20 आनी 5 तारखे तावन 20 आनी 9 तारखे पर्यंत ती रेतेर बऱ्या तरान जावच्या खातीर चड आनी चड लोकांनी येवच्या खातीर आनी हे वर्स अखेर जावन आसा आमी बऱ्या तरान देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन नव्या वर्साची सुरवात डिसेंबराच्या 30 आनी 1 तारखेर सगळी रात हांगासर जागरण कर हांगासर आमी सुरवात करचेर आसा त्यांत ती यशस्वी जावच्या खातीर चड आनी चड लोकांनी रातीचें जागरण कर मागणें कर नव्या वर्साक स्वागत करच्या खातीर आमी मागया सांगाता मेळोन ह्या सर त्या सांगा खातीर आमी हात वयर कर म्हणया आयकमचें प्रार्थन येसुम्या आयकमचें प्रार्थन येसुम्या मगाच्यान आतां आमी मरण पावल्या सर आमच्या मालगाड्यां बसत मागया नोव्हेंबर म्हयनो मरण पावल्या मालगाड्यां बसत कोलकात्यान आत्म्या खातीर मागचो म्हयनो जावन आसा तिसरो म्हयन्याचो उगडास सिरिल रोजारियो डिसिल्वा अंधेरी देवादीन बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा रिटा डिसोजा उद्यावर सर मालगाड्याचो उडास करता एलियास तावरो बजपे मरण पावल्या मेस्तांचो उडास करता फ्रांसीस सल्डाना उर्वा कुटुंबांतल्या सरलेल्या मालगाड्यांचो उडास करता लिओ वेगस देवादीन कार्मेलिना डिसोजा गोवा कार्मेलिन डिसोजा गोवा हिलरी आनी आयरीन मेंडोन्सा हेनरी आनी ग्रिगरी मेंडोन्सा फ्रांसीस आनी रिटा गोम्स सागर फर्नांडीस गेल्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगाड्यांचो उडास करता मोनिका डिकोस्टा आलंगार 7th डे मास देवादीन पास्कल डेसा कुलशेखर मेरी ब्रगांजा मोतमुडी सांता क्रूज सर आत्म्याचो सिक्वेरा गेल्या कुटुंबांतलो आनी तावरा गेल्या कुटुंबांतलो सर मालगाड्यांचो उडास करता सीमा सिक्वेरा मँगलोर देवादीन आयरीन आनी विल्फ्रेड पिंटो मोडांकाप सर मरण पावल्यांचो उडास करून सांगाता मागया सासनाचो विशय दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन ती विशय घेवन दीत आमेन मरण पावल्या समेस बावड तांचे आत्मे देवाच्या खाकोतीन समाधानेन विशय घेवन दीत आमेन आमी दिमेर पडया बपय सक्रामेंताचे दीस घालया आनी म्हणया तूं ये तूं ये तूं येसुम्या म्हज्या काळजान म्हज्या मनान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या आयच्या दिसा आशिर्वादीत कर तूं ये तूं ये तूं येसुम्या तूं ये म्हज्या काळजांत तूं ये तूं ये तूं येसुम्या तूं ये म्हज्या मनांत तूं ये तूं ये तूं येसुम्या तूं ये म्हज्या आत्म्यांत सम्यक दिनवसिया बुकांत प्रवेश गीत A24 पेज नंबर 25 दिनवाशी काळजान बापा तुजे समोर आयल्या अर्गा बलिदान भेटोंक जमल्या आमचेर तुवें वतल्या कुर्पे देण्या पासून महिमा तुजी गाता मोवाळम सोमो पळय तुका मी वाकणता अर्गां स्तुती गितां गावन आवडटा सत
तुझ्या देण्या खातीर अर्गा आमी दिता जेजू संगी बलिदान भेटयता दिनवाशी काळजान बापा तुजे समोर आयल्या अर्गा बलिदान भेटोंक जमल्या आमचेर तुवें वतल्या कुरपे देण्या पासून महिमा तुजी गाता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा तुमचे सवे आसो तुमच्या इसवे आसूं केद्या वर्त्या भरवशाक देवान म्हाका तुका आपयला. गेल्या त्या आयताराच्या दुसऱ्या वाचपान तेसलोनिकांकारांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत असली उतरां आमी आयकली. हो हप्तो सुमोगाच्या न्हू भरवशाचो हप्तो. 10 देडयां पैकी 5 देडयो बरी तयाराय करता जाल्यार तांकां स्पश्ट तरान आसलो तो भरवसो होरेता सांगता ती भितर सरतली. मोगाच्या न्हू म्हाका तुका आसा जय तो वर्तो भरवसो आमचो होरेच जावन आसा आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. तो प्रत्यक्ष जात आसतना आमच्या दिव्यांत न्हयस उजवाड आसतलो थंयसर जाय परतें तेल आसतलें. पवित्र आत्म्या थंय जिविताची झर आमचे थंय भरपूर मापान आसतली आनी त्या पवित्र आत्म्याची झर केदींच सुकाना सासनाक व्हाळची जिविताची झर ती. आमचे दिवे पेटलेले आसतले मात न्ही पर जळटले आकाशा वयल्या नखेत्रां बरी सासनाच्या जिवितांत असल्या भरवशाक आमी भरलेल्या वेळार आमी आमचे संवसारी जिवीत व्हडा उमेदीन आमी जियेतले हांव देवान दिल्लें हर एक मिसांव आमी जारी करतले हांव. हो संदेश आयच्या वाचपांत आमकां मेळटा. तर मोगाच्यान आमी एक घडीभर दोळे धांपया. आमच्या जिविताचेर आमी दिश्ट घालया. आमची अस्कतकाय आमचे सुखी आमची पातकां वळखून घेवया. सर्गींच्या बापा तुवें आमकां दिलाय तो जीव आमचो प्राण जसो एक दिवो जळटा त्या बरी आमी व्हडा उमेदीन आमचें जिवीत जिये जाय आनी तुवें दिल्लें मिसांव तें जारी करी जाय. पण पवित्र आत्म्याच्या त्या जिविताच्या झरींत आमचे दिवे पेटोवन घेवंक आमी फाटीं सरलेल्या पासत आमचे दिवे बऱ्या तरान जळोवन आतल्या पासत आमी तुजे कडेन बक्षाने मागता हांव सोमिया काकूत कर सम्या काकोतकर आमचे दिवे पालवाल्ले आमी सबार फावटी कामान दिवंकच ना. ताच्या बदलाक अंधकारांत आमी जियेल्या अंधकारांत आमी सासपल्या अंधकाराच्या काळोखाच्या व्यक्ती सांगात आमी संबंध दवरला. अंधकाराचे वस्तू आमच्या जिवितांत आमी आपणायल्यात. आज आमी बक्षाणे मागता हांव क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकोतकर आमच्या जिवितांत निरंतरी पवित्र आत्म्याच्या झरीत थंय वचून पवित्र आत्म्या थंय जिविताची झर जोड घेवंक म्हणजे आमच्या सासनीक जिविता खातीर जाय परतें तें तेल पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आमच्या जिवितांत जोडिनातल्या पासत अभिशेक जायनातल्या तसल्या पवित्र आत्म्या चलोन व्हरना तसल्या जिवीत आमी जियेल्ल्या पासत सम्या आमी तुज्या लागीं काकूत मागता हांव सम्या काकूत कर सम्या काकोतकर सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थोया. सर पदवेदारा आनी आमच्या काकुळदारा बापा आमच्या वयलीं सगळीं विघ्नां तूं पयस कर आनी सर वायटाच्या आनी कोटापणाच्या सक्तेंतलें तूं आमकां सुटका लाभय. केद्या वर्त्या त्या सासणी जिविताच्या भरवशाक तुवें आमकां आपयलाय तेंच आपोवणें आमच्या दोळ्या मुखार दवर. ह्या संवसारांत पवित्र आत्म्याच्या जरीतय आमचे दिवे सदांच जळच्या सारके तें दैवीक तेल आमचे थंय भरपूर आसा करूंक तूं आमकां फावो कर. हो उपकार आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन.
जन्मायेच्या पुस्तकांतले वाचप. देवान मनशाक आमार जिविता खातीर रचलो. आपल्याच सैमाच्या सारक्या रुपाचो ताका केलो. पूण देवसराच्या मोसरान मरण संवसारांत रिगलें आनी ताचे अधीन आसलेल्या सगळ्यांक ताचो अणभव मेळटा. प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच दगद तांकां लागचे ना. पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेल्यान तशी दिसली. तांचे भायर सरप एक निर्भाग आनी आमचे तावन तांचो वेगळा सार एक सत्यानास कसो दिसलो. पूण ती शांतीन आसात. मनशांच्या दोळ्या मुखार तांकां शिक्षा भोगूंक मेळ्ळी तरी आमार जिविताचो पूर्ण भरवसो तांकां आसलो. थोडेच कश्ट सोंसल्या उपरांत तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटलो, कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी आपणा सवें आसोंक ती योग्य म्हणून ताका दिसून आयलें. भांगार हुच्यान घालून तापासतात तशें ताणें तांकां तापासली आनी होम बलये बरी तांकां मांडून घेतली. तांचे जडचेच्या दिसा ती परजळटली. सर्वा मदल्यान किटां बरी ती धांवतली. ती राष्ट्राची नीत करतली आनी परसाची राजवटकी चलयतली आनी सर्वेस्पोर ससनाक तांचो राय जातलो. ताचेर पातयेतेल्यांक हें सस समजतलें आनी ताचेर विश्वास दवरतात तीं ताचे सवें मोगान जियेतलीं. कित्याक ताणें विसून काडलेल्यांक कृपा आनी दया लाभतली. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराक हांव सदांकाल दिन वाचतलो. सर्वेस्पराक हांव सदांकाल दिन वाचतलो. सर्वेस्पराक हांव सदांकाल दिन वाचतलो. ताची वाखण स्तुती कळनासतना म्हज्या वंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. श्लोक. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. सर्वेस्पराचे दोळे नितीवंतांचेर आसात आनी ताचे कान ताच्या उल्याक उक्ते आसात. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाठ करता. संवसारांत तांचो उगडास अळवून सोडता. श्लोक. सर्वेस्पराक हांव सदांकाल दिन वाचतलो. नितीवंतांचे बोबेक सर्वेस्परान कान दिले आनी सर्वय कश्ट आणवरांतली तांकां निवारता. खंयती दुखीन बरवतल्यांक सोमी लागींच आसा. बरवसो काडलेल्यांक हात दिवन तो उखलता. श्लोक. सर्वेस्पराक हांव सदांकाल दिन वाचतलो. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा म्हणटा सोमी. तो वळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसूं. सांत लुका प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तो व्हड जेजू धर्मदूतां लागीं म्हणालो, तुमच्या मदल्या एकल्यान जोत आंबडूंक वा बकऱ्यांक सोरोंक म्हूण एक साकर दवरलो म्हूण चिंत्या. तो कामांत थावन फाटीं येतच वेगळी वोस आनी जेव म्हणून धनी ताका सांगितवे. तशें म्हणच्या बदलाक वस म्हजें जेवण तयार कर. पेंगटाक बांदून म्हजें जेवण जायसर म्हाका वाडूंक राव. उपरांत तूं जेव म्हूण तो म्हणटा न्हय वे.
आपणे फरमायिल्लें केल्ल्या खातीर त्या साकराचो तो कांय उपकार भोगता गी तशेंच तुमकां फरमायिल्लें सक्कड कर जातच तुमी म्हणचय कितें म्हळ्यारय आमी साकर आमी करी जाय आसलें तें मात्र आमी केलां. सोम्या जेजू क्रिस्तचें शुभ वर्तमान वाखणी तुका क्रिस्ता. मरण देवान रोसूंक ना. देवसराच्या मोसरा वरवीं मरण हायलें. हें देवाचें उतर पवित्र पुस्तकांतलें हांवें ल्हान जावन आयकलां आनी ह्या उतरांतय हांव एका तरान झगडलां कित्याक हांवें मरणां पळयल्यां आनी त्या मरणा वरवीं हांव दुखेस्त जालां. म्हज्या आवयच्या मरणा वरवीं, बापायच्या मरणा वरवीं, म्हज्या भावाच्या मरणा वरवीं, म्हज्या भावजीच्या मरणा वरवीं हांव विशेश रितीन दुखेस्त जालां. तर पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा, देवान मरण रोसूंक ना तर मरण खंय थावन आयिल्लें. पूण मोगाचें न्हू, म्हाका दैवीक अनुभव जाल्या उपरांत हांव समजलो हांव संवसार रितीन भौतीक रितीन चिंता कुडीक मरण आसा. कूड मरता मात न्ही, त्या कुडीक व्हरन आमी त्या शिमेस्त्रींत फणांत दवरूंक आसा वा ती कूड हुलपावंक आसा. पूण आमचो आत्मो तो मरना, तो सासना जिवो. सासनीक जिविता खातीर त्या आत्म्याक आमच्या जिवाक देवान रचलां. देखून ह्या संवसारांत आमची कूड मरता आसतना आमचो आत्मो सासनाच्या जिविताक उतर्न वेता. ह्या एका वर्त्या भरवशाक देवान म्हाका तुका आपोवणें दिलां. देखून पवित्र पुस्तक आरंभ जाता प्रारंभ जाता सांगून देवान म्हाका तुका ताज्या सोरपायाचो ताज्या सारक्याचो जावन रचला. देव जर तर सासनीक सासनाक जियेता, म्हाकाय तुका सासनाक जियोवच्या खातीर देवान रचला. आनी देखून आमची कूड ह्या संवसारांत मरता आसतना ह्या संवसारांत त्या कुडीक एक वेळ काळ म्हणून आसा. इट हॅज गॉट एन एक्सपायरी डेट. ती कूड मरता आसतना आमचो आत्मो आमचो जीव ह्या कुडींत आसलो देवा सरशी वेता. थंयसर सर्गार हिसोब नातल्या तितलो लोक सासनाक जियोवच्या खातीर देवान विंचून काडलेलो आसा म्हणून आमकां उगडापणाचो बूक म्हणटा. आनी हिसोब नातल्या तितलो मेजूंक साध्य जावचे तितलो लोक थंयसर आसा. तर देवान त्या लोकां खातीर जायत्यो संगती सर्गार तयार करून दवरल्यात. जायत्यो चटवटिक्यो संवसारांत लोक जायतो आसल्यार आमी म्हणटा थंयसर एक व्हड शहर आसा. आनी तें शहर आसल्यार थंयसर जायते बिजनेस, जायते खेळ, जायत्या तरांचे गायनां, जायत्या तरांचे चटवटिके थंयसर आसता. त्याच रितीन सर्गीच्या रासांती देवान जायते वर्त्यो संगती म्हज्या खातीर तुज्या खातीर वचून दवरल्यात. त्या विशयांत आमी चिंतूंक सयत जायना. देखून कोरिंथकारां बरयलें पयलें पत्र 2 वसवर 9 बोळ म्हणटा, जे कितें आमच्या दोळ्यांनी पळोवना, कानांनी आयकोना, आमच्या काळजांत रिगोना, तसले वर्त्यो संगती देवान आमकां थंयसर तयार करून दवरल्यात. देव आमचो कितलो मोग करता पळया. आनी त्या देवाचे आमी इश्ट आमी जो आमच्या वांजेलान 15व्या वसरान 13व्या बळीर स्वामी जेजू म्हणटा, हांव तुमकां साकर म्हण आपयना, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. ह्या रायच्या वांजेलांत जेजू एक ओपार दिता आसतना परतून आमचें मन धोंडलोळोंक पुरो देव आमकां एका साकरा बरी एका गुलामा बरी काम करयता कोणना म्हणा ना मोगाचें न्हू. सरकार वर्त्या एका त्या शेवटाक, वर्त्या एका उद्देशाक, वर्त्या त्या एका जिविताक देवान आमकां रचलां. तर ह्या संवसारांत त्या सासनाच्या जिविताक योग्य जायचे. जर तर आमी एका कंपनीचो CEO जायचे, चीफ एक्झिक्युटीव ऑफिसर या जनरल मॅनेजर जायचे, ताका इंटरव्यूज आसात, तांकां परिक्षा आसात, त्या परिक्षेनी आमी पास जायचे. ते सर्गींचे जिवीत आमी आपणायचे जाल्यार ह्या संवसारांत जायत्या तरांचे कश्ट, संकश्ट, पिडाशिडा, अनवरां, समस्या येता आसतना वा आमकां विरोधपण येता आसतना, आमकां दगदण येता आसतना तांतल्यान आमी पाशार जायचे. भावार्थान आनी विस्वासान आमची दिश्ट सर्गींचेर कसोवन. देखून पयत पुस्तक म्हणटा, कशें भांगार उज्याक घालून पारकितात गी तशें ह्या संवसारांत आमची दिश्ट सरकार खंसोवन ह्या संवसारांत आमी कितें करीचें आसलें तें आपुरबायेन करन, आमची जबाबदारी पाळन, देवान दिल्लें मिसांव बऱ्या तरान जारी केल्यार कशें भांगार फुटा घाल्या उपरांत परजळटाकी आमचें जिवीत परजळटलें, आमचे दिवे केदाळे जळोन आसतले, आमचे थंय पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाचें तेल निरंतरी आसतलें. होरेता सांगाता सासनाच्या जिवितांत जियोंक आमी योग्य जातले असलें भाग आमकां हरी एकल्यां फावो जावं दी. हरी एका मिसाच्या बलिदाना वेळार तो कुमगार आमी सेवता आसतना त्या कुमगारान जेजू आमचे थंय येवन आमकां ही नवी कृपा तो आमकां फावो करता. आमेन.
कणिको हाडनायल्या सर्वेश्वरा स्वीकार कर तुंदयेन येरसणारा कणिको हाडनायल्या सर्वेश्वरा स्वीकार कर तुंदयेन येरसणारा सर्वेश्वरा देवा सृष्टी रचणारा भेटयता तुका हो उंड गोवांचो मनशा वावरान केल्लो प्रितुमेन दिल्लो जावं तो आमकां जिवीत दिनसो काणिको हाडनायल्या सर्वेश्वरा स्वीकार कर तुंदयेन येरसणारा. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान आमच्या सर गरजा आनी त्या समासमय सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कश्टा मरणाचो संभ्रम आमी चलयता. ही आमची बेटवणी प्रसन्न जावन तूं मानून घे आनी आमच्या दिसपडत्या जिवितांत जेजूच्या कश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा धिनवासुया. वय अशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपोतेदारांनी सासनाच्या देवा, आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकां वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टका सोडून पयस गेल्लीं तरी तुज्या पुताच्या रक्ता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याच्या पदवेन तुवें तांकां परतून तुज्या वेंगेन घेतली. देखून देवदूतांच्या सर दळबारां संगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेश्वर तूं. सर आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सगळी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. ओ सगळी तुका जय जय. सगळी तुका जय जय. बापा, तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पोवची. म्हज्या समिया, म्हज्या देवा, तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खाराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया, म्हज्या देवा,
भावार्थसो घुट परगटुया जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचा आणि जिवंतपणाचा आमी भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सडवणची कास तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर आमच्या गवळी बापा आनी समेस्ती यासाकी वर्गा बराबर आमकां तूं पवित्र सभेंत प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबां सरलेल्या सर मालगाड्यांचो पुलगतीन त्या सर आत्म्याचो आमी उडास करता. बापा तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती, भगेवंत जुसे तिचो निश्कळवंत पती, भगेवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन एसवीडी सभेचो स्थापक, सांत जुसे फेर्नांड मेट्स एसवीडीचो चायना गेल्लो पयलो मिशनरी, एसवीडीचे ते मार्तीर सांत, ह्या सगळ्या संता भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत ही आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजू संगी मेळून सगळ्या संवसाराच्या मनशाकडाच्या सर गरजां बसत भावार्थान आनी विस्वासान आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटा विघ्नांतले सगळ्या मनशा कुळाक तूं निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्काय तृप्ती संतृप्ती फावो कर. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरवशें नात्रेक दिल्यांक आमकां तुजे उदार काकोती सर पातकांच्या वायट सवयांतल्यान तूं आमकां सुटय आनी सर आकांतांतलें अवघडांतलें वाठय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. आमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां शांती समाधान दिवन एकवटां सांबाळ्ळीं. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समेयान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान आनी संतोश सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमच्या माया म्हाका असो करतो तूं शांती समाधान आनी संतोष वांटून घेवया. शांती तुमकां. शालोम. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली तुमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोव ना पूण देवत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. सम्यक दिनोस बकांत 5 संको 148 गीत संको D23. येसुमिया येतून धन्या स्वागतम करता तुका म्हजे संगी एक जा सैऱ्या सगींच्या ये तूं रास कर
काळजान म्हज्या मेसाबवारी लोक तुजो जमला मास तुजे सेवच्याक आशेता ल्हाना व्हडांसर अत्रे गानायल्या सस्नीक खणान तुज्या लालेता येसू मिया येतुंदन्या स्वागत हांव करता तुका काळजांत आयिल्ल्या जेजूला की आमी उलोवया. मोगाळा जेजू, मोगळा जेसू तूं म्हज्या काळजांत आयलाय. म्हज्या काळजांत आयलाय तुज्या सर्गींच्या उजवाडान म्हाका भर. तुज्या सर्गींच्या उजवाडान म्हाका भर सासणीक जिवीत असो बरवसो सस्नीक जिविताचो बरवो म्हजे तेंची वाळ कर. म्हजे तेंची वाळ कर ससनाच्या जिवितांत ससनाच्या जिवितांत तुवें म्हाका वर्त्यो संगती तुवें म्हाका वर्त्यो तयार संगती करून दवरल्या. तयार करून दवरल्या ते जोडच्या खातीर ते जोडच्या खातीर ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत हांव मराना. हांव मरना ससनाक जियेता. ससनाक जियेता हो भावार्थ हो भावार्थ म्हजो घट्ट कर. म्हजो घट कर तुजे तावन मेकळो जावंक तुजे तावन मेकळो म्हाका जावंक सोडी नाका. म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थोया. कणवळ्या बापा जेसूच्या सुकुडी रक्तच्या पवित्र जेवणांत तुवें आमकां आतां बसल्याय तर ह्या येवकरिस्ताच्या कुरपे वेळान ह्या संवसारांत तुजें मिसांव जारी करूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. मोगाच्या दैवीक लोरेत्र मंदिरांत रेतेर चलोन आसा. बुधवाराच्या दिसा 11 वरांचेर हांगासर सकाळां कुमसार आसतात. तुमकां हप्त्या मदें ह्या हेरा वेळार कुमसार जावंक जायना जाल्यार उडासतोरा बुधवारा दिसा तुमी 11 वरार दैवीक लोरेत्र मंदिरांत मिनी हॉलाक रेतेर जावचे त्या मिनी हॉलाक आयल्यार थंयसर तुमकां कुमसाराक अवकाश आसा. उपरांत थंयसर कावन्सिलिंगाकी अवकाश आसा. तुमकां समेस्तांक कुरपेचो वर्तो दीस हांव मागतां. वसोन याद क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. पानसंको 197 E5 सम्याक दिनवासया बुकातावन अर्गांदिता हांव सर्वेश्वरा तुवें केल्ल्या त्या सवकाराक व्हडा संतोषान भक्तीन मनान हसेता तुजें नांव. उदार काळीस दी देवा करच्याक तुजी करी सेवा. देख बरी दिवन म्हज्या पेल्याक नांव तुजे परगडच्या. अर्गान दिता हांव सर्वेश्वरा तुवें केल्ल्या त्या सवकारांक व्हडा संतोषान भक्तीन मनान हसेता तुजें नांव. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरे आशिर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाच्या कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी. आमेन.